हालेलुया. जेजूची शांती तुका. जोर तोर आम्ही देवाच्या उतरान पडलेली. देवाचे उतर देव बाप देव आमकां सांगता आमची मोनाची novsornni जावंक जाय आनी त्या वरवीं आमच्या जिविताची चाल बदलतली. आमी संवसाराची न्हय, ताची चाल संवसाराची चाल आमी सोडूंक पावतल्या जोर तर आमी आमच्या मोनाची novsornni केल्या. आतां मोनाची novsornni आमी ताच्या उतरा वरवीं करूंक जाय. डिसेंबराच्या म्हयन्यान आख्खोच म्हयनो हांव हें उतर Romans 12:2 एक भयणी कडल्यान शिकतालें. तेन्ना तूं उतर घेता त्या उतराची तपासणी जरूर तुज्या जिवितान म्हज्या जिवितान येतलीच. जे परी जेन्ना जेजू पवित्र स्नान घेवन जेन्ना उदकांतलो भायर सरता देव बापाचें उतर देवाचें उतर अशें सांगता तो म्हजो आपुरबायचो पूत. त्याच उतराक धरून सैतान म्हणटा जोर तूं देवाचो पूत ह्या फातराचे उडे जावंक आज्ञा. जेन्ना आदामाक देव सांगता त्या झाडाचें फळ खाय नाका खातल्यार मरतलो, सैतान तेंच उतर घेवन तुका देवान सांगलां. येसू आमकां वोंपयाची वोपार सांगता तेन्ना तो सांगता बी देवाचें उतर आनी तें जर मातयेंत उरलें बरें मातयेंत उरलें जमनीर उरलें जाल्यार तें पीक येता. तें मातयेंत उरचें न्हय म्हूण जायत्यो परिस्थिती थंयसर वावूरता. पयलीं सुकणी सारक्या वाटेर पडटा तो म्हणटा सैतान येता आनी उतर व्हरता बी व्हरता. 4 तारखेर अशें घडलें. म्हजो शेजारी आयलो आनी म्हणूंक लागलो गॅस सिलिंडराच्या बुकाक तो आयलो आनी म्हणूंक लागलो KYC करूंक जाय गॅस सिलिंडर बुकाचेर. तो आतां म्हजें मन म्हाका सांगता हें झूज चलता म्हज्या मनान झूज चलता. म्हजें मन म्हाका सांगता हें काम जावचें ना. तुज्या बुकाची KYC जावची. तुजो बूक आसा तुज्या मांयच्या नांवार आनी मांयचे डॉक्युमेंट नांवाचे डॉक्युमेंट सारके ना. म्हजी मांय सप्टेंबराच्या म्हयन्यान ह्या संवसाराक उतरली. तरी आसतना आतां हांव कितें उलयतां ताचेर हांव जाणा पवित्र आत्मो आनी सगळे आज बर्थडे काम करतले म्हजे पासत आनी म्हजे सांगाता. आतां जेन्ना मुन्याचें पुस्तक 16-23 वर्स सांगता जेन्ना तूं देवा बापाक तुजे कामान विसर करताय ताचो आदार मागताय ते कामां तूं यशस्वी जातलेंच. आतां हांवें म्हणलें देवान त्या कामा पासत पावल घेतला आनी तें जातलेंच. आतां थंयसर गेलें म्हणटच तो आवाज उलयत आसा दिसता म्हजोच आवाज तुजें काम जावचें ना. मागीर जें थंयसर काम करूंक आसलें ताणें सांगलें तुजे बुकाचें जें कनेक्शन आसा तें ट्रान्सफर करून तुज्या नांवार करूंक जाय. आतां म्हज्या शेजाऱ्याची KYC जाली. आतां मन सांगता जावंक ना तुजें काम जावंक ना. हांवें म्हणलें
सगळें सारकें जातलें आनी जालां. म्हजो शेजारी आनी हांव लॉयराक थंयसर ते डॉक्युमेंट दिले. तांणी थंयसर सांगलें दुसऱ्या दिसाक यो सगळें तयार करून दवर. तर म्हजें मन म्हजे लागीं उलयता जावचें ना, कित्याक तुजे डॉक्युमेंटाचें दोनी नांवां आसा, रिजेक्ट जातलें. देवाक म्हणलें आतां लॉयराक कडेन ती डॉक्युमेंट दिल्यात, तुवें ताका पेमेंट करूंक जाय. म्हाका पयशांची गरज आसा, पयशे पावय देवा, खंयच्यान दी म्हाका खबर ना, तूं पावयतलें आनी पावयलें म्हूण तुका आर्गां दिता. आनी सांज जाता म्हणल्यार जेन्ना ट्युशनाच्या भुरगें जाता, एका ट्युशनाच्या भुरग्याच्या हातांतल्यान ताची माय ट्युशनाचे पयशे धाडटा. हांवें म्हजे डॉक्युमेंट सबमीट केले. म्हजो 25 फेब्रुवारीचेर म्हजे मायचो जल्म दीस. त्या दिसाक I was talking to God Father about her. Jesus, I talked about her and I asked Lord Holy Spirit, can I say something like, and I asked about her. And then my uncle Thomas म्हजो तितू आयलो आनी म्हज्या हातांत आनी 1000 दवरलो आनी म्हणूंक लागलो, गॅस बूक कर. तर हांवें वॉट्सॅपार गॅस बूक केलो. And I was surprised the name has already changed, and I will show you here.